मनीसपण म्हणटा ते आयज उरले ना। बोट घालपाक दिल्यार हात घालतात। सांताक्रूजचे एके फामिलीची तीच गत जाल्या। पूण सांताक्रूज पंचायतीन कायदो म्हण कितें अस्तित्वात आसा हे दाखोवन दिला। हीच कितें ती धादोसकायेची गजाल। पळयात पुराय बातमी। घडणूक सांताक्रूज मतदारसंघातली। स्मिता शहापूरकार कितलोसोच तेंप जाले घर बांदून रावता। कोरोनाच्या तेंपार एक बायल मजत मागपाक तिचे कडेन आयली। आपल्या दारात ल्हानसो व्यवसाय सुरू करपाक तिणे केलेय बी। हे मजगती ते बायलेच्या चल्यान थंय पत्र्याची शेड बांदली आनी नाका जाल्ल्यो राटावळी करपाक लागलो। चल म्हटल्यार दादागिरी करपाक लागलो। लॉकडाऊनाच्या टायमार तेजी आवय म्हज्या फुड्यान आयली आनी म्हणपाक लागली की ते आपल्याक भाजी घालून दी म्हणून। आनी तेज्या आवयक दिला, चेड्याक दिवूं ना। म्हटल्यार हो चेडो आपूण आवय घरा बसयला आनी आपूण थंय मडको घालूंक लागलो। मडको घालूंक लागलो, सगळ्या बेगड्यांक भुरग्यांक आपूण थंय सोरो पिवंक लागलो, हे करूंक लागलो, व्हडल्या व्हडल्यान हांसूंक लागले, कितें कितें करूंक लागलो। मागीर हांवें सांगलें तुमी वचा म्हणून। ते वचत ना जाल्यार मागीर हांवें कंप्लेन केली पंचायतीन आनी पंचायतीन मागीर रिक्स घेतली आनी हांव बी जेवणां दिता। लॉकडावनान जेवणां बंद जाल्या कारणान हांवें ताका दिले ते, नाल्यार हांव दिवपा नाशिल्लें। हिंगा मडको ओपनली जाताले कोण पुलिसान कोणें एक्शन कोणें काय केन्ना पुलीस केन्ना येवना आयले पुलिसांनी जस्ट 8 दीस जाले मडक्यावाल्याक उबारले। ते म्हाका खबर ना। मागीर तेंच्याच मनशांनी म्हाका येवन सांगले अशी अशी गजाल जाली म्हणून मडक्यावाल्याक ते भुरग्याक व्हेले म्हणून। कित्याक आमी ते चेडे भुरगे सगळे बसले म्हणून आमी भायर सरत नाशिल्ली, भितरूच थंयच रावताली आनी आमी पॅक कशी उरली। हे मेन म्हाजें सांगपाचें। आनी भुरगीं तर भायर सरत न्हय, आमी भायर सरना मम्मी आमकां तुमी येवपाचें ना म्हणून। ते सोरो बिरो आनी बाटल्यो सुद्दां थंय उडयल्ले आसा आनी ते मडको लायता म्हटल्यार ती येयच ना जाली आनी हांव बी येयना जालें आनी मागीर ती म्हाजी जेवणां सुद्दां ती 2-4 वयताली ती सुद्दां बंद जाली। शेवटाक स्मितान कागाळ केली। ते प्रमाण पंचायतीन ती शेड मातये भरवण करून तिका न्याय दिलो। आयकात सरपंच जेनिफर ऑलिवेरा आनी उपसरपंच डॉमिनिक पेरेराक। आयज आमी हिंगा आमचो पंच मेंबर परपेच्युआ वॉर्ड नंबर 9 कुर्साची गोल हितून ती स्मिता शहापूरकर म्हणून तेन कंप्लेन घातलेलें की इलिगल स्ट्रक्चर तेच्या दारा सामकाराकूच इलिगल स्ट्रक्चर घातला पत्र्यांचो आनी ते एक त्रास जाताले एंट्रन्साकूच घातलेलो तेच्या। सो ती येवन तेन आमकां कंप्लेन दिलेलें। सो तेच्या कंप्लेन हांवसो ते कोण आहाले पळय ते थिंगासो तेच्या भुरग्यांक थ्रेटन करताले। सो तेच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आमी अकॉर्डिंग टू द पंचायत राज एक्ट वी फॉलोड द प्रोसिजर अँड वी टूक इट फॉर डेमोलिशन। आता एक स्वतंत्र येवन ती बावडी घडटाली आमच्या पंचायत खूब एक त्रास जाल्लो पूण कितें करतले वी हॅव टू कन्सिडर नो इफ वी डोंट हेल्प द हेल्पलेस देन वॉट आर वी गोइंग टू डू सपोर्ट द रीच। आतां परतून जायना जावपाक कितें तुमी हें करपाचें आमी तेंचे घेतली एक्शन कोणी कोणी केलें ना दुसरे फावट करून मेळचें ना तेंकां। तुमी कंप्लेंटाक रावतले बरो ना 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 आमी येतली हिंगासर आमी येता केन्ना केन्ना सर्वे करपाक। हिंगाचो लोक कितेंच आयकना कोणाचें आपणाक जाय तेंच करूंक। पळय एक मात आमी तें सांगलां की जेन्ना आमी डेमोलिशन करतले ते एक आमी पर्सनली सांगलां नायदर तुका एनक्रोचमेंट करूंक मेळटलें ना कोणाक एनक्रोचमेंट करूंक फुडें तिका कांय मानूंक मेळपाचें गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी।